नमस्कार. RDX गोंयच्या कोंकणी खबराचित्रांत प्रीती डिसूजाचो तुमकां येवकार. पळोवया गोंयच्यो अपडेट खबरो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाच्या बढती खातीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमान 10 वकिलांच्या नावांक मान्यताय दिल्या. तातूंत गोंयच्या 2 वकिलांच्या नावांचो आस्पाव आसा. ॲडव्होकेट अरुण पेडणेकर आनी ॲडव्होकेट वाल्मिकी मिनेझीस अशीं तांचीं नांवां आसात. येवपी सोमारच्यान म्हळ्यार 21 फेब्रुवारीच्यान राज्यांतले 1ली ते 12वेचे वर्ग प्रत्यक्षांत सुरू करपाचो आदेश. शिक्षण संचालका कडल्यान परिपत्रक जारी. ममता बॅनर्जीन तृणमूल काँग्रेसीची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त केली. त्या जाग्यार 20 वांगड्यांची समिती नियुक्त करपाची घोशणा केल्या. आतां मेरेन 8 वांगड्यांची नांवां निश्चित केल्यात. तातूंत लुइझिनो फलेरो हांच्या नांवाचो आस्पाव ना. ब्रेस्तारा सकाळी फोंड्या केटीसी बस स्थानका लागसार मूळ बिहारचो 45 वर्साचो नंदकुमार रजाक हाची कूड सापडली. हिट अँड रन केस म्हूण दुबाव आसा. फोंडे पुलीस फुडलो तपास करतात. मुरगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक अजून जानेर म्हयन्याचो पगार मेळिल्लो ना. कर्मचाऱ्यांनी पालिकेचो मुख्य अधिकारी जयंत तारी हाका घेराव घालो. पालिके कडेन पयशे ना म्हूण पगार उरला. खंयच्याय परिस्थितीत बँकेचे रीण तरी घेवन आपूण पगार दिता म्हूण जयंत तारीन कर्मचाऱ्यांक सांगलां. अश्लील फोटवाचेर गोंयच्या एके बायलेचो फोटो लावन सोशल मिडियार फोटो घातिल्ले खातीर दुबावीत मूळ UPच्या बल्लू यादवाक गोंय क्रायम ब्रांचेन अटक केल्या. गोंय शालांत मंडळाची 10वी आनी 12वेची निमणी परीक्षा 5 एप्रिलाच्यान सुरू जावपाची आसा. वेळापत्रक केला जारी. सांत आंद्रेचे आदले आमदार तियोतीन परेरा हांच्या कुडीचेर ब्रेस्तारा म्हापशा निमणे संस्कार जाले. राजकीय मानान तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार केले. कोंकणी चळवळ तशेंच जनमत कौलाच्या चळवळीत तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. गोंयांतल्यान कर्नाटकांत वचप्यांक RT-PCR चांचणी प्रमाणपत्र सक्तीचे केल्ली अट कर्नाटक सरकारान फाटीं घेतल्या. कोविड लसीचे 2 डोस घेतिल्ल्यांक प्रवेश मेळटलो. इत्यादी कोंकणी खबराचित्रांत सोंपता. तुमकां ह्यो सगळ्यो घडणुको www.rdxgo.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच RDX गो ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटले. त्या भायर जिओ TV आनी टाटा स्काय ॲपाचेर ह्यो सगळ्यो घडणुको तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटस्ट अपडेट्सां खातीर आमचे YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.